जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, विधानसभेन विष्णू वाघाचो अभिनंदन प्रस्ताव जालो. पयर म्युझिक डायरेक्टर, रायटर, एडिटर, पोयट, पेंटर, ओरेटर, अँकर आनी पार्ट टायम MLA विष्णू वाघ हांकां आचार्य अत्रे पुरस्कार फावो जालो. सगळ्यांनी असेंब्लीन तोंड भरून भरून विष्णूची स्तुती केली. पण मंत्रीपद दिवपाचें नांव कोणें काडलें ना. स्टील आसूं. Speaker sir, it is proud moment that one of us have been selected for the Acharya Atre Sahitya Puraskar. ती एकदा किक आयली बरोवपाची. बरोवपाक किक लागता. बरोवपाक म्हणजे विथआउट किक जमना. तुटलेली फुले सुगंध देऊन जातात. तुटलेली फुले सुगंध देऊन जातात. गेलेले क्षण आठवण देऊन जातात. प्रत्येकाचे अंदाज वेगळे आहेत म्हणून काही माणसे क्षणभर तरी काही आयुष्यभर लक्षात राहतात. विष्णूक अत्रे पुरस्कार मेळ्ळो. खूब जाणांनी तेजें कौतुक केलें. सगळे उलयले. हांव उलोवंक नासलो. पूण आतां एक मिनट उलयता. स्पीकर सर. स्पीकर सर, तर विष्णू बद्दल आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा. विष्णू कितें हो सगळें आमकां खबर आसा. आनी विष्णूचें कौतुक करता आसतना प्रमोदान एक सुंदर कविता म्हटली. विष्णूक बरें आयुश्य मेळचें, आरोग्य मेळचें, तो सदां आमच्या बरोबर आसचो ही आमची इच्छा आसा. पूण जी प्रमोदान जी कविता म्हटली ती हांव सांगता. तुटलेली फुले सुगंध देऊन जातात. गेलेले क्षण आठवण देऊन जातात. प्रत्येकाचे अंदाज वेगळे आहेत म्हणून काही माणसे क्षणभर तर काही आयुष्यभर लक्षात राहतात. ही मोरतुकूच म्हणपाची कविता. हेणे पूण हरकत ना. आनी देवा कडेन मागता की ताका उदंड आयुश्य आनी आरोग्य मेळचें. ताच्या हातांतल्यान हाज्याचें की बरें काम ह्या क्षेत्रांत जावचें. म्हाका जेन्ना भारतीय जनता पार्टीची तिकेट मेवळी त्या वेळार विष्णू वाघाक म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाड भाशण दिवपाक म्हणून भरपूर डिमांड आसलो. आयज तो त्या वेळार पावलो ना. वेगळ्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन किंवा बाकीच्या जाग्यार बिजी उरलो. पूण हांव हे फावटी शिवर कसले ना कसले कार्यक्रमाक म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन विष्णूक अवश्य व्हरतलो. हांव विष्णूक जी तांकां जो पुरस्कार मेळ्ळो आहा हेच्या बद्दल सुयेच इच्छिता. तशेंच हाच्या फुडें तांकां जायते पुरस्कार मेळत रावचे. आणि मित्रांनो, अमूल डेअरी जर गोंयान येयलीच जाल्यार त्यांचो बटर जो प्रॉडक्ट आहा पळय त्याचो ब्रँड एम्बॅसिडर कोण आसतलो. आणि भौमानिस्त सीएम जे आसा हे फक्त खंय तरी फाटले फावटी सारखे एखाद्या मतदारसंघाचे सीएमला किंवा प्रत्येक जाण निवडून येयल्लो तसो प्रत्येक खात्याचो मंत्री हो प्रत्येक त्या मतदारसंघाचो मंत्री आसतालो. हे फावटीचे भौमानिस्त मुख्यमंत्री हे पुराय गोंयचे मुख्यमंत्री आसात. त्या खातीर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत त्यांनी खंयसरूच कोणाक आडून दवरूंक ना. तुमी तुमची प्रपोजल्स जी आसा सबमीट करची अशें म्हाका दिसता. थँक्यू स्पीकर सर. खरोखरच जर टुरिस्ट वाडला आसत जाल्यार माननीय मंत्र्यांचें अभिनंदन करपाक जाय त्या बाबतीत. म्हाका दिसता असेंब्लीन आनीक कितें घडलें तेजेर एक नजर मारल्यार बरी. आमी लास्ट आठवड्यान खूब कितें घडलें, भरपूर कितें घडलें. सामकें मजेशीर अश्यो गजाली जाल्यो. पळया एक नदर. स्पीकर सर, 2.5 वर्सांचो कालखंड बरें, नो प्रॉब्लेम. म्हाका समजलें. कोंकणी कळटा म्हाका. एक इलेक्शन हो जिखला, हांव 3 इलेक्शनां जिखला. स्पीकर सर, लिपून रावपाच्यो मडगांवच्यो जागा, फातोड्याच्यो लिपून रावपाच्यो जागा ताका खबर आसतल्यो. विचारपाचें ना. विचारपाचें ना कितें. थर्ड सप्लिमेंटरी उलयतात. No, what do you mean? Third supplementary is due for me. You don't understand what I mean? I understand very much. मागीर बस सकल. ना पूण सप्लिमेंटरी कित्याक गेला? Now just sit down. ते सहकार क्षेत्रांत तो कलंक लागतलो. म्हाका कमरेक बेल्ट घालपाची संवय ना व्हडलीशी. पॅन्ट लूज जाली जाल्यार मात घालचो पडटा एकदां. त्यामुळे टायटनिंग द बेल्ट कितें म्हणटा तें हांवें केन्ना नजरेनूच येवून ना म्हाज्या. म्हजी पॅन्ट सकयल गेली की हांव वयर ओडटा धरून. संवयच तशी आहा. फायनान्साची जर तूं पॅन्ट मातशीशी लूज जाले आसत जाल्यार ती हांव मातशी वयर ओडून काम भागोवन व्हरता. ती सकयल देंवची ना इतलें मात्र प्रिकॉशन घेवपाक हांव जाणा. कारण बेल्ट न घालता केन्नाच म्हजी पॅन्ट सकयल वचून ना. सोरो पिवन केल्ल्या हातूंच्यान हें आसा. आपूण वता तो वता. 2 एक सोरो आनी दुसरो तें एका रोदाचेर धूम. कितें तें फ्री व्हिलिंग. व्हिलिंग. ल्हानपणान हांव शिकतालो 7वेन
तेन्ना वचून म्हापसा हायस्कुलाच्या फाटल्यान आमी एक्सायजाच्या दाराचेर मुत्ताले. हांवूच न्हय, सगळेच. एक्सायज फर्स्ट फ्लोराचेर ग्रावंड फ्लोराचेर. एक्सायजान गेलो की सोऱ्याच्या वासा बरोबर फर्स्ट क्लास पैकी मुताच्यो घाणी कंबायन आसताल्यो. सँड मायनिंगाक सँड बंद जाल्या मुळे लोक भितर कितेंय घालपाक लागले. सँडाच्या बारीक फकी घालपाक लागल्या, भुसो घालपाक लागल्या, कितें घालतात कोण जाणा. तुटो ए शरीर फुटो ए मस्तक न्हय, ताणें उलटें म्हणलें. तुम्ही अकोमोडेट करतात, तुम्ही थंयच्या थंय बसतात की बाबा हे एक्स्ट्रा घाल. फुटबॉलान अशा 4-4-2 पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्शन घे तू. हांव सांगता सेंट्रल दाखवलो चार्ज करता म्हणजे क्लियर कट स्कॅम प्रूफ दाखय. हांव चार्ज करता स्पीकर सर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हाका प्रूफ दाखय. 100% प्रूफ स्पीकर सर हांव चॅलेंज करता. हांव चॅलेंज करता. दिस इज अ क्लियर कट स्कॅम. हांव चॅलेंज करता. स्पीकर सर विजय बाब बस सर हांव प्रूफ करूंक शकता. हांव सांगता की विजय बाब तूं एक खुर्चेर बसतना मास सारको बस. असो तेगून बस पडत जाल्यार मागीर म्हज्या आंगार येतलें. एक दुसरें मागीर दोश दिवं नाका आमकां कोणाक. तो रमेश आनी वो रमेश आनी दुर्दैवान स्पीकर सर हे जे सगळ्यान जर चड फंड्स अनयुटिलायज उरला जाल्यार तो तुज्या डिपार्टमेंटान ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान तूं निदो काडटा. तूं म्हाका दिसता यू हॅव टू रिजायन त्या गणेश गांवकाराक ती मिनिस्टर म्हणून. तुम्ही लाटंबरचे वचून मिटींग घेतली, आमदाराक आफोंक ना. आमदार ना थंय, तुम्ही मिटींग घेवपाक काय कार्यकर्त्या बरोबरच तुम्ही घेता. अशें करशीत तूं फोंडान पडटला. तर कोणाचें आयकूं नाका. तूं बरें काम करता पळय तेजी वाट लागतली. आतां आमी तुमचे सभागृहाक म्हायती सांगता की परत एकदां बाब गणेश गांवकर जो चेअरमॅन बसयला ताणें गव्हर्मेंटान बसयला, अपॉइंट केला. गणेश बसयला येवपा आसा. गणेश येवपा आसा. सगळ्या सदस्यांकडे एक विनंती आसा की तांणी आपल्या खुर्च्यांचो आर्म रेस्ट जो आसा हँडल ताजेर बसूं नये. विजय बसता. विजय आयकल्लो गो सेम बस. सर हांव पयली विशय तुमी काडलो म्हणून हांव विनंती करता की ह्यो खुर्च्यो सगळ्यांक अनकम्फर्टेबल आहा. आर्म रेस्टाचेर बसपाचें कारण न्हय. त्यामुळे म्हाका दिसता कोण तरी बरो डिझायनर जाय जाल्यार कोणाक खबर आसा तुमचे कडेन धाडटा. डिझायन करता आसतना 2 गोश्टीची आवश्यकता न्हय. सगळ्या सदस्य म्हाका जेवता आसतना न्ही खंय मेळ्ळें की पयली ही गजाल सांगता. 2 गोश्टीची आवश्यकता. एक म्हणजे हायट जी आसा ती एडेक्वेट आसूंक जाय. दुसरो फिक्स अशा प्रकारचे फिक्स स्ट्रक्चर चलचें ना. उबो रावलो की आतां हांव उबो रावलो की ना म्हजे पाय फाटल्यान खुर्चेक तेकल्या, त्यामुळे म्हाका ऑकवर्ड पोजिशनान उबो रावचो. आय हॅव नो फ्लेक्सिबिलिटी. त्यामुळे बसल्या जाग्यारूच जर तूं खुर्ची फाटी फुडें करपाक येता जाल्यार मागीर आपल्याक जाय तशें प्रत्येक जण एडजस्ट करतलो. हायट रोटेशन मेळचें ना मागीर. मुख्य म्हणजे कुशन आशिल्ली दिवं नाका, कारण न्हिदतात मागीर. जॅम येता हाजेर बसतकच. हाजेर बसतकच थंड वातावरण न्हीद बरी येता. आणि याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन हांगाच सोंपयता. कितें सांगपाक जाय जाल्यार म्हाका features@prudentmedia.in हाचेर तुमी मेल करान सांगा. बरो वायट कितें तुमचो फीडबॅक आहा दिया. आणि पावस आतां सोंपत आमी मिडवे आसता न्ही आनी बरे तयारी करात चवथीची बी आनी बरें सारकें सुशागाद राव. ट्रॅफीक बीन सारकें सांबाळून चल येता हांव. हे फायनान्स मिनिस्टर हांगा आहा. सगळ्यान बरो मस्को प्रमोद सावंत. चमचागिरीक ना कोई उसके अंत. राण्याच्यो गायी आनी म्हशी पुराण. सरकाराक केला सगळें मोकळे रान. रेजिनाल्डाक उलयतना उरलें ना भान. विजयाक बसोवप स्पिकराचें एकूच काम. सरकाराच्या ट्रेजरीक पडला मोठो बुरोक. उमेद ना आतां मिकी 500 कोक. तरी म्हणटा CM आमी बरे आसा. गॅस जाली मेळूना गोंयाक दर्जो खासा. ऑगस्टाची येवपाची मायनिंग पॉलिसी. CM सारको सांगिना जाता फसी. Never ask him how much money he has. He will increase kerosene quota but cut off your gas. इतले सगळे पळोवन आता एकूच दिसता. रुलिंगाचे आमदारांचे काळीज झिजता.
डेमोक्रेसी हैज बीन शोइंग द गार्बेज बिन. आखिर कब आएंगे अच्छे दिन. स्पीकर सर पूण साधारणपणे तूं मातसो बस. तूं उलयलो ना जाल्यार स्पीकर सर रिप्लाय पयली ताच्या मुळाशी जर गेलो जाल्यार लक्षात येतले. Why is asking? So answer करी. Next बस. Because I may be permitted to ask star LQ number 3. आमच्या चर्चेत कारणाशिवाय गडबड गोंधळ घालता मनीस. ताका संवयची. स्पीकर सर तुम्ही झोपा काढू नका.